Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वीक्षक तंक कार्यक्रम स्वागत उडुपी तालुकाचे सास्तान काशी मठाचे राम मंदिरक आज आपण वर्तासचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे हो राम मंदिर देवळ सुತ್ತमुत परिसराचे भक्त जनालय श्रद्धा भक्ति केंद्र जावन आसा देवळ दर्शन पावताची राम मंदिर विशेषते ಬಗ್ಗೆ आज कार्यक्रमंतू पळवया राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 दीननाथ हरे दीनबंधु हरे दीननाथ हरे दीनबंधु हरे दीननाथ हरे दीनबंधु हरे दीननाथ हरे दीनबंधु हरे अच्युत केशव मधुसूदन हरे अच्युत केशव मधुसूदन अच्युत केशव मधुसूदन हरे अच्युत केशव मधुसूदन राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 गीता बोध हरे पुराण पुरुष हरे 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 दश अवतारी वासुदेव हरे दश अवतारी वासुदेव हरे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे अनंत महिमा हरे अनंत नाम 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 हरे दया सागर विष्णुमूर्ति हरे दया सागर विष्णुमूर्ति हरे दया सागर विष्णुमूर्ति हरे आता आम्ही आमगेले सास्तान पेंटेचे काशी मठाचे राम मंदिर अंतू हांगासाचे आमगेले हे राम मंदिर आमकां अनुग्रह केल्ले काशी मठाधीश श्रीमद श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी मे 1 तारीखेक 2009 अंतू हज्जे उद्घाटने देव प्रतिष्ठे सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले करकमल अंतू दल्ललस हे राम मंदिर 2009 हंगे येवकदले पूडे हंगालग्गी हंगारकट्टे हे क्षेत्रते थंय साधारण 79 वर्ष हे राम मंदिर थंय आशिल्ले थंय फुडें दोनशे पट्टू किणी
रवी शणै फॅमिली हो दೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿची हो दೊಡ್ಡ बिझनेस कोर नाशिलींची ते कालारी भारी वैभवारी राम मंदिर चलता आशिल्लें मागीर येताची थंय आमगेले जन उणदलींची वातावरण थंय न्हंयचे बदीन अशें वचून वातावरण कलुशीत जालें ताजे निमित्त थंय प्रशस्त न्हंय ते जागो राम मंदिराक म्हणून स्वाम्यांनी प्रश्न पडलता शिफ्ट कोरका हांगा ताणू हे राम मंदिर शिफ्ट कोरका म्हणलता त्या वेळार आमी सास्तान पेंटेच्यानी स्वाम्याले विनंती पत्र दवरलें की राम मंदिर सास्तान पेंटेचे अनुग्रह कोरका म्हणून एक अनुग्रह कोरचेक स्वाम्यांनी आलोचन कोरून मागीर आमगेले कोटेश्वर श्रीधर विठ्ठल कामत्मम तांगेल मुखांतर आमकां एक राम मंदिर हांगा निर्माण करचेक तांणी श्रीधर कामत्ममाक जबाबदारी दिल्ली तांणी काशी मठाचे स्वाम्याले परवा फटेन घेवन हांगा हे राम मंदिराचे निर्माण करचे काम जबाबदारी घेतली तशींच सुंदर जावन हे राम मंदिर निर्माण जावचेक तांणी कारण धरलींची तशींच हाजे प्लॅन पुरो केलेले मंगळूरू आमगेले मठाचेंची सी वी कामत्मम आनी तांगेल टीम हांगा प्लॅनांनी केलेलो आसा तशींच माधवराय कामत कोटेश्वर हांणी हाजे कन्स्ट्रक्शना जबाबदारी घेतली आनी हे एक राम मंदिर जावचेक सास्तान पेंटेंचे विनंती केले प्रमाणे स्वाम्यांनी अनुग्रह केले नंतर हांगा जावचेक आमगेले सास्तानाचे नायक फॅमिलीची दिवंगत लक्ष्मी नारायण नायक तशी दिवंगत उपेंद्र नायक हांनी हांगेले फॅमिलीच्यांनी हांगा हे एक 30 सेंट्स जागो 27 सेंट्स जागो आमगेले राम मंदिर निर्माणाक म्हणून काशी मठाक धर्मार्थ जावन जाग दिलो दानपत्र ಮೂಲಕ तांणी जाग दिलेलो आसा तशेंच हे राम मंदिर येवचेक वाट दिवंगत नागप्प प्रभू उमा हांगेले आनी तशेंच दिवंगत उमा नागप्प प्रभू हांगेले चेडू आनी हांगे राम मंदिराचे येवचेक वाटेक प्रधान वाट ताका रस्ते हायवेतान येवचे वाट तांणी दिलेलो आसा अशी हे राम मंदिर आमकां आतां 7 वर्सां हांगा चंद रितीरी चलता आसा त्रिकाला पूजा भटमम करता आसताची तशेंच आमगेले गांवचे रात्रीचे प्रतिदिन वसंत भजन करून 1 घंटा भजन करून वसंत पूजा म्हणून 30 दिवसाची सेवादार आसाची 31 तारीखेक आमगेले 10 जन तर्फे हांगा वसंत पूजा चलता तशेंच विशेष जावन प्रति वर्ष रामनवमी प्रतिष्ठा वर्धंती हनुमा जयंती तशेंच सुकृतींत स्वाम्याले पुण्यतिथी आराधना हे तशेंच सकाळीचे जागर पूजा विशेष जावन गवळणी भजन सांगून विशेष रितीन हांगा जागरण पूजा चलता हे नैशी हांगा लागींची श्रीराम सभागृह हे राम मंदिर संबंध पावनूची काशी मठ जागेरी आमगेले गांवतल्यांनी तशी परगांवतल्यांनी काशी मठाचे अभिमान वर्गाच्यान पुरा डोनेशन दिवन आमी एक हॉल केल्लो आसा एक 150 जनां बसता आसले हॉल तेवे हांगा त्या वेळारीची निर्माण जालेलो आसा अशी आतां दिनं प्रती हांगा भजन पूजा ताजे ಒಟ್ಟು प्रति आदित्यवार हांगाचे रामसेवा ट्रस्ट हाजे मुखांतर एक 15 जन चेडवांक हार्मोनी तबला क्लास भजन सांगचे हेवे एक क्लास चलता आसा हे पुरा आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले अनुग्रहानकी तशी आत्ताचे आमगेले काशी मठाधीश श्री श्री संयमींदीर तीर्थ स्वाम्याले संपूर्ण अनुग्रह कृपाशीर्वादनी चलता आसा म्हूण सांगचे भारी खुश पावता राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे
पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 संकटहरण हरे वेंकटरमण हरे संकटहरण हरे वेंकटरमण हरे संकटहरण हरे वेंकटरमण हरे संकटहरण हरे वेंकटरमण हरे दुरित निवारण लक्ष्मी रमण हरे दुरित निवारण लक्ष्मी रमण हरे तशींची हे एक राम मंदिराक हांगा व्यवस्थापक समिती म्हूण आसा ताका आमगेले कोटेश्वर श्रीधर विठ्ठल कामत हांणी आमकां मार्गदर्शन करचे बद्दल अध्यक्ष जावन आसाची तशी उपाध्यक्ष उमेश कमलाक्ष प्रभू सेक्रेटरी वेंकटेश रामचंद्र पै ट्रेजरर आमगेले विश्वनाथ लक्ष्मीनारायण नायक तशींची कमिटी मेंबर्स भास्कर नायक कृष्णानंद कामत सतीश प्रभु गणेश प्रभु हंगारकट्टे दिनेश शणै हरिदास किणी आणि अशोक किणी सुधाकर किणी हंगारकट्टे अशे आम्ही 4 जन कमिटी मेंबर्स हे राम मंदिराचे आडಳಿತ अंतू व्यवस्थापक समितीचे कमिटींत आसाचे आज व्यवस्थापक समिती ಒಟ್ಟುची देवस्थानात काम करचेक श्रीराम सेवा ट्रस्ट तशेंची GSB सेवा संघ GSB महिळा संघ तशेंची श्रीराम भजना मंडळी हे इतले अंगसंस्थे जावन हांगा देवस्थानांतू दिनंप्रति जावचे कार्यक्रम की विशेष कार्यक्रम अंतू भाग घेता आसाची म्हणचेक बारी खुश पावता तशी आतां आमगेले हांगा राम मंदिर पूजा करता जाल्यार प्रथम हांगाची एक देवस्थानाक चाल चमकणकी एक हांगाची एक पूजे पुरस्कार प्रथम आमके एक फाउंडर म्हणून सांगेत मार्गदर्शक म्हणत चेंपी प्रकाश भटमाम हांणी हे पुरा एक चंद्रिती चलचेक आमकां मार्गदर्शन दिला आज तांणी आमगेलो टू आसून आमकां केन्नाय मार्गदर्शन दिवन चंद्रिती चल तशी सहकार दिता आसाची तशींच ताचे नंतर प्रथम आमगेले प्रकाश भटमाम नंतर वासुदेव भटमाम हेब्री हांणी हांगा 6 वर्स पूज केलेलो आसा बारी चंद्रिती त्रिकाल पूजा तांणी केलेलो आसा ताज मागीर आतां उल्लालचे राघवेंद्र भट हांणी आतां आमगेले देवळाचे त्रिकाल पूजे जबाबदारी घेतलेली आसा चंद्रिती तांणी जाल्यार तेकीची चंद्रिती हांगा येवन पूजा करता आसाची तांकां जाल्यार तेकी राबचेक तांगेले फॅमिली राबचेक आमगेले व्यवस्थापक समिती तर्फेन घरचे निर्माण हांगा राम मंदिर लागीं आसा राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे चिदानंद हरे योगानंद हरे चिदानंद हरे योगानंद हरे नित्यानंद परमानंद वासुदेव हरे नित्यानंद परमानंद वासुदेव हरे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग हरे विठ्ठल विठ्ठल 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 हरे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरे ಸಾಸ್ತಾನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಪರಿಚಯ ದಿತ್ತಾಚಿ एक ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಮಗಿರಿ.
Devagiri Tea presents Devadarshana. Devagiri Tea presents Devadarshana. कार्यक्रमಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ तुमका स्वागत करता ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತತಕನು 2009 ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ प्रतिष्ठापन जल्लालस स्वामिंगेले आशीर्वाद पावनु नंतरचे दिवसांतू देवस्थान ट्रस्टी सदस्यतांनी पुरा मेळून घेवनु आणि समाजाचे जनाला सहकार पावनु आजची राम मंदिर एक उत्तम रीतीने उन्नती पावला तशीची देवळांतू अनेक संघ असून तजमुखांतरी मस्त नमुनेरी हंग अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चालून येतास येया तपुर कशी साध्य जाले आत पळवण्याव्या श्रीराम 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 पादवतोरु श्रीराम निन्न पादवतोरु मोहना मोहना गुणधाम राम पादवतोरु श्रीराम निन्न पादवतोरु अज भव पूजित गजवर भावित अज भव पूजित गजवर भावित सुजनर सेवित त्रिजग वंदिता सुजनर सेवित त्रिजग वंदिता सुजनर सेवित त्रिजग वंदिता पादवतोरु रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि प्रथम जावनु हांगाचे विराजमान देवू सीता रामचंद्र तशींची लक्ष्मण आंजनेयाक मनांतूचे वंदन करून हांगा हे देवाळ राम मंदिर जलरीची काशी मठ तशावन आमगेले स्वाम्यांक सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक मनसा वंदन करून हे देवाळा बग्गे म्हाका गोत्तशिल्लें दोन उतर सांगच्याक आश भोवता हे देवाळ आतां आमगेले सास्तानंत आस जाल्यार हाजे वैभव हाजे इतिहास हाजे परंपरा पळयल्यार भरती व्हडस हाजे मूल आशिल्लें हंगरकट्टेंत हंगरकट्टेंतू शेणै फॅमिली म्हूण व्हड एक फॅमिली तांणी वेवहारांत व्यापारांत व्हडले दिग्गज जावन आशिल्ले पुळकाल्यार हंगरकट्टेक मोचवे शिप येत आशिल्लीं थंय देखून बिजनेस सेंटर जावन आशिल्लें उडपी तालुकांतूची व्हडलें बिजनेस सेंटर हंगरकट्टे जावन आशिल्लें तसल ते हंगरकट्टेंतू एक देवाळ जेवका म्हणून शेणै फॅमिलीचें देवाळ आरंभ केल्लें रामचंद्र मंदिर राम मंदिर तसल वैभव आशिल्लें ताजेकिंत व्हड वैभव म्हळ्यार हंगरकट्टे आसतना 54 इसवी म्हूण दिसता आमगेले सुधींद्र स्वाम्यालो चातुर्मास थंय वैभवार जाला तसल तें मंदिर देव आजीक हांगा तोची देव हो तसल ते हंगरकट्टे पुरा वैभव चललें तसल ते भव्य परंपरा आशिल्ले देव सास्तान जनाले एक विनंती प्रमाणे
ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನचे सुधींद्र स्वाम्यान हांकां अनुग्रह केलो हांगा देवीवन विराजमान जालो हांगा देवाळाचें एक विशेष कसन म्हळ्यार प्रधान देवू मध्यस रामचंद्र तागेले दावेनस सीता माता तागेले उजवेनस लक्ष्मण हे प्रधान देव हांगाचो रामचंद्र सीता लक्ष्मण मध्यस थंय आमगेले देवा सक्कड देवाळांत आस्का जालें तसलें केंद्र बिंदू देवालो सालिग्रामात संपुष्ट करडो तो मूल करडोची खंयचे काळ आरंभ केलो की तेन्ना दुखून चोलना इला तो देवाल मध्य संपुष्ट करडस ताजे तोग्गू आंजनेय महावीर बशिलस हांगा हे देवाळाचें देवाल परिकल्पना अशेंच हांगा प्रतिश्ठापन जाले नंतर तावडे अध्यक्षान सांगलें 2009 प्रतिश्ठापन जाल्लें म्हणून प्रतिश्ठापन जाले नंतर नित्यविधी येद्दोळते कसने विज्ञानशी कसनेच हें जायनाची तोंदर जायनाची चोलना इल्लस हांगा एक पूजा विशेषत कसन म्हळ्यार प्रातः कालारी निर्माल्य विसर्जन पूजा त्या मात्र न्हय मध्यान्न पूजा आनी सायंकालारी 6 गंटेक दीप प्रज्वालन पूर्वक तदनंतर ಕೆಲವು ಜನ ಭಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ म्हणटाती नंतर भजन म्हणटाती नंतर रात्री पूजा हे हांगा नित्य चुक्कन अशी चोलने तस रात्री पूजेक विशेषत कसन हे म्हणून सांगल्यार रात्री पूजेक विशेषत कसन म्हणून सांगल्यार हांगा रात्री पुजेंतू हे आरंभ जावन कितलो दिवस जाले की तितलो दिवस वची भजन चल्ला भजन हे स्टॉप ना रामाक भजन म्हळ्यार भरती प्रीत कय कलो हरिकीर्तनम कೈ हांगा भजन नित्यो चलता भजने नंतर हांगा वसंत पूजा 365 दिवस चलता केवळ देवळांत ಕೆಲವೇ ದಿವಸ ಶಪರೋ जर हांगे इतलसान गांवांतू वसंत पूजा 365 दिवस म्हळ्यार रात्री 31 दिवस 31 सेवादार तांकां घरा दुखून आमगेल देवाक नारळ केळें आनी तेल वाती आनी पनवार हे नित्य निरंतर चलतस रब्बनशी चलतस केला व्हड देवालय पळयता आमी देवाक नारळ बी ते आरती करतात जाल्यार आमगेल्या राम मंदिरांत तशें न्हय नित्य पनवार नैवेद्य आसा नित्य कसने नैवेद्य आसा आनी एक उणे म्हळ्यार 15-20 जण बसून भजन करून न्हू सेवा करतात भजन हे मंगलस भजन म्हळ्यार खाली भजन मात म्हणत न्हय पुरा मोळगे न्हू कडेर आमी रामाक प्रितीन सांगचें आमी सक्कड देवालयांतू जो जो श्री कृष्ण सांगल्यार आमेल देवालयांत आमी हांगा राम जो 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 राम तें सांगून रामाक आमी हें करचें तसले परंपरा हांगा चोलनायल्लो आसा हांगा विशेष पर्व म्हळ्यार एकाची प्रतिश्ठे दिवस विशेष जावन देवाक आमी द्वादश कलश सान्निध्य हवन पुरा कोरगेन विजृंभणेन आचरण करतात दोनीच कसन म्हळ्यार रामनवमी पर्वकाल रामनवमी पर्वकालार विशेष कोरका जाल्यार आमगेलें कर्तव्य तशेंच रामनवमी पर्वकालार विशेष पूजा चलता त्या न्हय अशी नवरात्रीन जाल्यारीच पूर्ण दुखून चोलयन हंगर कट्टे आसतना आमी पत्ताशिनी पळयलां ते नवरात्रींत विजयदशमीत विशेष भजन पूजा हांगा चोलनेत आसा आनी गांवच्या म्हणस म्हळ्यार पुरा परबेक तसले विशेषता ते मात्र अशी हांगा गांवा जेन्ना तोंदरे जेवचे नज्य म्हणून सांगून सुत्ता पुनव जेवो हनुमत जयंती जेवप म्हळ्यार सुत्ता पुनवेक हांगा जनाक सक्कड सुलभ जेवका म्हणून सांगून हांगाची सुत्ता पुनवेचे रघुपाकर्माचे हवन आनी करता ती त्या मात न्हय अशी हांगा हनुमत जयंती रामनवमी जाले नंतर चैत्र मासांत हनुमत जयंती त्या जाल्यार आमी आचरण करून येता ती अनेक विशेष कसं म्हळ्यार आमगेले सुकृतीन स्वामील पुण्यतिथी हांगा सक्कड तांगेले पादपूज कोरगेन प्रत्येकल्यान येवन तांकां पुष्पार्पण कोरगेन अक्षत तांगेले मंत्राक्षत घेवचे क्रम हो पुरा कार्यक्रम हांगा भरती चंद जावन चोलनेतस त्या मात्र न्हय अशी सक्कड देवाळांत एक क्रमस की आमगेले आश्वीज एकादशी देखून कार्तीक द्वादशी पर्यंत प्रातः कालारी एक जागर पूजा म्हणटात प्रातः कालकिंत पूर्व प्रातः काल म्हळ्यार आमी पक्षी जागर पूजा म्हणटा ती सकाळ 4:30 गंटेक 4:30-5 गंटेक पुरा येवंगेन हांगा अनेक विशेष कसन म्हळ्यार सकट देवस्थान आमी पुरा बडमाम जावन गेल्ली ती पूज पळयल्या गवळीनी खंय चलना ते सांगूंक गे न्हू हें तें जाल्यार हांगा इतलो सान गांवांत करता म्हणून जाल्यार देवाल विजृंभणे खातीर भरती प्रयत्न करतात भरती आनी
सज्जक्किंत हांव मुख्य सांगचें प्रतीपडी हांगा हांव आशिर्वाद दिता सांगचें कोणा जाल्यारय सांगचें हांगा एक विशेशत कसन म्हळ्यार हें राम मंदिर मात्र न्हय काशी मठ काशी मठ संस्थानाचे एक शाखा मठ काशी मठ वैभव प्रपंचांत आमी कितलें सांगल्यार उणेच तसल ते वैभव आशिल्ले काशी मठाचे शाखा मठ आमगेले सास्तान काशी मठ तशें हांव न्हू हांगा आमी कसने सेव केल्ले री सगळे आमगेले काशी मठ संस्थान परंपरे गुरुवर्यर आशिर्वाद आस ते न्हय अशी रामचंद्राला आशिर्वाद आस तशें हांव न्हू विंगड देवाला आशिर्वाद खंडीत आसा देवाला अनुग्रह खंडीत आसा जाल्यार आमकां दोन लाभ एक देवाला अनुग्रह आनी एक स्वामेल अनुग्रह तशें हांव आमगे निर्जाव सास्तान पेंटे धन्य जाल्लें आसा ती म्हण आमी लागतात तशी आयचे दिवस आमगेले हे देवाळांत हे पुरा कार्यक्रम चंद जावन निरंतर जावन चलता आसा सकडन गांवच्या लोकांन हांगा येवन तांचो सेवांत भाग घेतिल्लो आसा मुखार जाल्यार आनीक चंद्यार भाग घेवं तशें जावं सकणाक देव अनुग्रह करो म्हूण सांगून मागीर हें गुत आशिल्लें दोन उत्तर देवाला पांय म्हणून तो समर्पण करता कृष्णार्पणमस्तु श्रीरामा निन्न पादवतोरु मोहना मोहना गुणधामा रामा पादवतोरु श्रीरामा निन्न पादवतोरु भव पूजित गजवर भावित अज भव पूजित गजवर भावित सुजनर सेवित त्रिजग वंदिता सुजनर सेवित त्रिजग वंदिता सुजनर सेवित त्रिजग वंदिता पादवतोरु श्रीरामा निन्न पादवतोरु वरगुण जाल आश्रित गुणलोला वरगुण जाल आश्रित गुणलोला करुणालवाला करुणि परिपाला करुणालवाला करुणि परिपाला करुणालवाला करुणि परिपाला पादवतोरु श्रीरामा निन्न पादवतोरु अंगज जनक विहंग तुरंग अंगज जनक विहंग तुरंग तुंग विक्रम तंदे श्रीरंग विठला तुंग विक्रम तंदे श्रीरंग विठला तुंग विक्रम तंदे श्रीरंग विठला पादवतोरु श्रीरामा निन्न पादवतोरु मोहना मोहना गुणधामा रामा पादवतोरु श्रीराम 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 श्रीराम
संस्थान काशी मठाचे श्री राम मंदिर देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ अनेक विचार तुम्ही आयज कार्यक्रमांतू पळयलीचे फाल्यां कार्यक्रमांतू अनेक देवस्थानाचे विषय घेवन येताची कार्यक्रम पळयलेक तुम पूरकी धन्यवाद सांगता आयज कार्यक्रम मुक्ताय करता नमस्कार देवगिरी टी presents देवदर्शन